आतां ह्या देशांत वोट चोरी जावपाक लागला. हेच पयलीं वेगवेगळे अशें कितें चोरी जातालें पोटा खातीर मागीर जगपा खातीर, पूण आतां जावपाक लागला आनी कोण बरे लोक वोट चोरी करपाक लागला. जे सामके रामराज्याक राज चलोवपी बरें प्रशासन दिवपी ते आज ही वोट चोरी आमचे लिडर ऑपोजिशन लोकसभेचे ऑपोजिशन लिडर कितें उक्ती केल्ली आसा. तुमकां खबर आसा फाटल्या दिसांक राहुल गांधी कंटिन्यूली ह्या वोट चोरी विरोध आवाज करता, पण तांकां कोणूच रिस्पॉन्स दिना. चीफ इलेक्शन कमिशनर किंवा स्टेटीचे इलेक्शन कमिशन. तरी काय खबर आसा कर्नाटकाक एक माधवपुरम म्हूण एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, एसेंब्ली आसा. त्या एसेंब्लीक 1,02,500 मतां चोरली. कोणाकच कळ्ळें ना. आफ्टर इलेक्शनाक मागीर कळ्ळें कशी चोरली. 5 तरेन केली, 5 प्रकारेन चोरली. एक म्हळ्यार समज तूं समज एक वोटर आसा, सेकंड वोटर लाव त्या प्रमाणे. सेकंड मागीर इनवॅलिड एड्रेस घाल, फोटो लावन त्या एक वोट चोरप. मागीर खंयच्याय घराक बल्क वोटर्स घालप. घर एकटेलेंच पूण तातूंत 10 फॅमिली घालप. अशें करून वोट चोरी. मागीर चवथें जे फॉर्म 6 आहा ते फक्त ह्या 9वी भुरग्यांकूच जे 18 जाल्यार तांकांच हें करपाक मेळटा, नांव घालपाक मेळटा. पूण थंय बी 70 वर्सांचो, 65 वर्सांचो, 60 वर्सांचो ह्या मनशां तेमी एंट्री केली. अशें तरेन वेगवेगळे प्रकारे आमी वोट चोरी केल्ली आसा. म्हळ्यार हो सरकार तुमी पळयात कितें करता तो. आपले सरकार सत्तेर उरपा खातीर कितेंय करता. खरें म्हळ्यार चीफ इलेक्शन कमिशन हो एक कमिटी आसा तेणी अपॉयंट करप आसता. हेतूंक ह्या कमिटीक अपॉयंट करपा खातीर प्रायम मिनिस्टर आसता, मागीर चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया आसता आनी ऑपोजिशन लिडर आसता लोकसभेचो. पूण फाटीं तेमी एक चेंजीस केले. जे चीफ जस्टीस ऑफ इंडियाच्या जाग्यार युनियन मिनिस्टर हाडलो. आनी परत जेणे नॉमिनेट करता तेन्ना हो आमगेलो न्यू चीफ इलेक्शन कमिशनर तेमी दोगांनी सपोर्ट केलो, प्रायम मिनिस्टर आनी युनियन मिनिस्टर. मागीर लोकसभे ऑपोजिशन लिडराचें कांय चल जालें आनी तेमी कितें केलें, प्री प्लॅन केल्लें. कित्याक हो जो आतां चीफ इलेक्शन कमिशनर घेतलो आसलो तो अमित शाहल्या ऑफिसांत काम करतालो चीफ सेक्रेटरी म्हूण, आनी तेजी लोकांची लागीबंदी आसली आनी तेमी हो प्लॅन तयार केल्लो. फर्स्ट अशें पयलीं जातालें पूण एक्सपोज जायना प्लॅन कळनासलें. हो आतां फर्स्ट प्लॅनिंग तो हांगा केलो कर्नाटकाक आनी हेचे पयलीं केल्लो. एक्सपोज कसो बेंगलोरच्यान जालो, कर्नाटकान जालो. म्हणजे अशें करून हे वोट चोरी करतात. तसोच आनीक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा म्हणजे नांदिया थंय बी 6,500 वोटाची चोरी जाली. सेम प्रकारचे अशेंच मागीर डुप्लिकेट वोट लावप, इनवॅलिड वोट घालप, मागीर जे बल्क वोटर्स घरां घालप, मागीर तो हे आसा पळय आतां आमगेले जे 9वी भुरगे फॉर्म 6चेर घालून तांकां एंट्री करता तेंच्या नांवाचेर बेश्टे कोण वेगळेच खंयच्या वर्साचे लोकांचे हितून एंट्री करप. मागीर अशे प्रकारे आमी सगळी चोरी केल्ली आसा. तेन्ना राहुल गांधी कंटिन्यू हेजेर आवाज करीत आसा ही वोट चोरी थांबोवपा खातीर. ताका लागून फाटल्या कर्नाटका गव्हर्मेंटान हें कळटरेच CID इन्व्हेस्टिगेशन टीम तयार केली आनीक तांकां इन्व्हेस्टिगेशन करपा लागलो. CID इन्व्हेस्टिगेशन टीमीन कर्नाटकाच्या इलेक्शन कमिशनराक लेटर केलें, पण तेमी 1 निकल 2 निकल 18 लेटर केले 18 म्हयन्याक. पूण 18 लेटर एकूय रिस्पॉन्स दिलो ना. आनी तेमी हें इलेक्शन कमिशन आमगेलो चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडियाक कळयलें आनीक तेजेर कांयच तोडवोड जालो ना. आनी तेमी हेजे खातीर एक वेगळो कायदो हाडलो आसलो. कसो, चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑन ड्युटी काय ऑफ ड्युटी आज आसा जाल्यार फाल्यां त्या जाल्यार पसून ताका कोणी केस घालपाक ना. ताका फ्री हँड काम करपाक मेळपा खातीर आमी एक लॉ तयार केलो. ताका लागून आज खंयच्या प्रकारचे आमचे सोबत हें केलें एक्शन मागल्यार तेंची आमकां केस घालपाक मेळना. करतात आमी इतली वोट चोरी कोन्न एक्सपोज कोन्न आजून ते आमकां आमच्या सरकारा आमच्या पार्टेन डेटा मागल्या पासून डेटा दिनात. इन्व्हेस्टिगेट टीम आसा पळय ती इन्स्टिट्यूशन आसा सरकार तांकां डेटा दिनात. मागीर कसले लेवलाचेर हें सरकार पावयल्ले आसा पळय आनी आमची इन्स्टिट्यूशन पावल्ली आसा म्हण. ताका लागून हे मुखार म्हणजे बंद जावपा खातीर आमी आतां
वोट चोरीच्या विरोध अभियान सुरू केल्लें आसा, अवेरनेस सुरू केल्ली आसा. ज्या ज्या घरांत बाबा कितले वोटर आसात त्यांची वोट आसा काय ना, त्यांच्या काय डुप्लिकेट वोट्स घातला काय ना, घातलं काय कितें, थंय आनी इनवॅलिड एड्रेस आसा काय कितें, थंय फॉर्म 6 आनी मत आयला काय कितें, हो सगळें आमी मागीर डुप्लिकेट फोटवाचेर आनी वोट आयला काय हे सगळें आमी चॅक करपा खातीर आमची टीम सगळी यूथ गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस मागीर काणकोण यूथ काँग्रेस कमिटी तशेंच आमचे फ्रंटल कमिटीची सगळी आसात. म्हाका आमगे ब्लॉक काणकोण ब्लॉक काँग्रेस कमिटी, काणकोण महिला काँग्रेस कमिटी, काणकोण यूथ काँग्रेस कमिटी, काणकोण NSUI, सेवा दल जी बी फ्रंटल विंग्स आसा ती आज सान ह्या एका मिशनाक सुरू जाल्ली आसा जे लोकांले हांगा वोट्स आसा काय ना त्यांची नजरे हाड दिवपा खातीर. ह्या कॅम्पेनिकाक जमिल्ले आमचे एक्स कॅन्डिडेट तशेंच काँग्रेस लिडर जनार्दन भंडारी, तशेंच म्हणल्यारूच जनाबाई, तशेंच आमचे मदीं आसात आमचे महिला प्रेसिडेंट, काणकोण ब्लॉक महिला प्रेसिडेंट उर्शिला वस्ता, तशेंच काणकोण ब्लॉक यूथ काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट बाब मनीश नायक गांवकर, तशेंच आमचे NSUIचे प्रेसिडेंट बाब हर्ष देसाय, जमिल्ले आमचे काँग्रेसीचे कार्यकर्ता, मेंबर्स आनी ऑफिस बेरर. आतां म्हजें नांव वैष्णव पेडणेकर आनी हांव गोवा प्रदेश यूथ प्रेसिडेंट. देशाक जशें जनाबाईन सांगल्या त्या भाशेन एक मुद्दो चलता तो म्हणल्यार वोट चोरी. आनी आमचो LOPचो लिडर राहुल गांधी हांणी सिद्ध केला, दाखयन दिला वीथ प्रूफ की कशे पद्दतीन आमची वोट चोरी जाता ती. आमकां कॉन्स्टिट्युशनान एक रायट दिला, रायट टू वोट. एक मनीस, एक आमचो इंडियन सिटीजन, ताका एक रायट आसा की आपलो एक मत धरून आपलो एक लिडर चूज करपाक. एक कित्याक एक एक्सपेक्टेशन धरून की आमकां बरी सुविधा मेळटली, एक बरो लिडर मेळटली, एक सुविधा मेळटली, बरी हॉस्पिटल मेळटली, बरे रोड मेळटले, बरें एड्युकेशन सिस्टम मेळटलें. पूण अशा पद्दतीन जर चोरी जावन वेगळोच बोगस सरकार येता तेन्ना जे आमचे जे एक्सपेक्टेशन्स आसा सिटीजनशिपाचे ते खंय ना खंय वॉश आवट जाता. आनीक हो जो सरकार आसा खरें म्हणल्यार जे इलेक्शन कमिशन आसा तेणी न्यूट्रल रावन हेजेर कारवाई करपाची गरज आशिल्ली. पण आयज जर तेंचे कडेन एविडन्स मागता तेमी मॅन्युप्युलेट, जशें वोट मॅन्युप्युलेट करता तशें हे लोकांक मॅन्युप्युलेट करतात. हें आमचें कॉन्स्टिट्युशन न्ही, दीस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आयज खंय ना खंय आमची डेमोक्रेसी मारता ते. आयज ऑपोजिशन आवाज काडीत रावता, ऑपोजिशन आवाज खंय ना खंय तेमी दाखयतात, केसी घालतात, डिटेन करतात प्रोटेस्ट केल्यार. आयज पळयतले की क्रायम कसो वाडलो तो, क्रायम रेट्स कसो वाडला, तशेंच म्हारगाई कशी वाडला, भुरग्यां खातीर एम्प्लॉयमेंट कशी वाडला. आतां जशें अशें वोट चोरी करून जर तुमी सरकार घडयतात जाल्यार लोकांनी आनी कितें एक्सपेक्टेशन्स धरप की आमकां एक बरो सरकार मेळटलो आनी आमची ते फुलफील आहा तें कशें नीट जातलें. कारण आमी आमचे गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस तशेंच आमची काणकोण काँग्रेस फ्रंटल कमिटीच्या बरोबर आमी हो कॅम्पेन स्टार्ट केला की आमी घरांनी वयतले आनी आमी आयडेंटिफाय करतले की खंय सारकी वोटींग जाला काय ना ती. सपोज तर जाला जाल्यार बरें आसा, ना जाल्ला तेजेर आमी इन्क्वायरी स्टार्ट करतले. आनी आमचे जे लोकांचे जे प्रश्न आसा ते लोकांचे रायट आसा ते आमी वारंवार हाडीत वयतले. तुमकांय सांगता आमचो वोट आमचो अधिकार आनी तुमी सगल्यांनी आमचो सहकार करपाक जाय. पॉलिटिकल पार्टी सगळी सोडून तुमी सगळी रस्त्यार एक जायन ह्या एक लढ्याचेर तुमी हें करपाक जाय आनी आमचे डेमोक्रेसी वाचपाक जाय. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.